सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी असत. गुड मॉर्निंग. तर आयज न्ही आयज वार कोण रे मंडे. तर आयज मंडे आणि आम्ही आता वता काणकोण वता न्ही ऑलमोस्ट पावली काणकोण. आता रुदोळ भायर चल्लेली घरा कडल्यान. सो आता एक बारीक अशें काम आसा काणकोण तें काम करतली आणि मागीर आमी न्ही जेवपाक बी वतली. चितूनच भायर सरल्या आयज घरा कडल्यान की आयज आमी जेवपाक भायर वयतली अशें म्हणून. व्हेज जेवपाक करता अशी वचप न्ही आशिल्ली रे सकयल्या मार्केटांतल्यान. सो अशें कांय प्लॅन असो ना की अमकेच हेका लागून आमी जेवपाक वता जावं कसलें एक रिजन अशें ना. बेश्टेच अशें नॉर्मली म्हटलें की चल आयज जेवपाक या अशें म्हणून. सदां घरा कडेन काम करून बी बेजार येता न्ही. तेच रांदून हायत रांदपाचें हायत जेवपाचें अशें म्हणून म्हटलें चल आयज जेवपाक या व्हेज. बट आसूं ओके व्हेज जाल्यार व्हेज अशें म्हणून या म्हटलें. सो हेका एक काम आसा म्हाका बी एक काम आसा. सो तें काम आमी करतली. चड आतां व्हडलो असो जेवणाचो बी अजून कांय टायम जालो ना. सकाळचो आतां तें आसा सकाळचोच असो टायम जालो दनपार जावं ना अजून. सो मागीर हें करतली आमच्या दोगांयचें काम करतली. जेवपाक वतली जेवतली बीन आणि मागीर रोकडेच परत एका दनपारा मागीर काम आसा. तेका लागूनच आमचो हो जेवपाचो प्रोग्राम जो आसा पळय तो फायनलायज जालो. म्हळ्यार कशें आतां सकाळ फुडें काम आसा मागीर परत रोकडेच जेवन हेका काम आसा. यो वच घरा कडेन धांवप नाका न्ही अशें म्हणून म्हटलें म्हाका बी सुटी आनी जेवपाचें हेजेंय काम जालें. दोनूय कामां जालीं अशें म्हणून प्लॅन केला. तर पावली आमी काणकोण. आतां वता आमचें काम बी जें कितें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट करता आणि मागीर जेवपाक वचपाच्या टायमार न्ही मेळटा तुमकां गोरवां पळय रे. आमचे थंय गायो आनी बैल बीन आसता. हांगासर म्हशी आनी रेडे कितली पळय शेतांक आनी पळय अशें बुडना रे ती भितर आसना डीप ना तें तळे टायप अशें न्ही रे शेत तें. आनी ते हेजी झाडां आसा तूं कितें म्हणटा तांकां त्या काट्यांचे कितें आसता ते कोळशा झाडां. गोष्ट म्हटल्यार न्ही म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा तेणे म्हाका सांगला की तेंचें एक शॉप आसा काणकोण. त्या शॉपार विजीट कर म्हणून सांगला. महालक्ष्मी ते हय ते अशें म्हाका पयर म्हणटाले की तुया आपल्याला डॅडीली शॉप ते अशें म्हणून ते बॉम्बे आसता. ते म्हाका सांगताले केन्नाय टायम मेळ्ळो जाल्यार विजीट कर म्हणून. पळयता ट्राय करता आयज इफ सपोज टायम मेळ्ळो न्ही जाल्यार विजीट करपाची ट्राय करता हांव. पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. लास्ट टायम बीन जेन्ना हांव येयल्लें पळय तेन्ना हांवें चिंतलेलें वतलें म्हणून बट हांवूच विसरून गेलें मागीर. कपडे दिसता हय कपड्याचे क्लोथ शॉप. ट्रेन येयली ट्रेन गुडूस हे गुडूस न्हू ते. सो चला मेळटा थोड्या वेळान. सकाळीं आमी घरांतल्यान भायर सरलेली आणि आता फायनली भोंवन 2 जाली. बटन ऑन कर रे 2:06 जाली. आता आमी जेवपाक येयले. तोंड पळय काम करता तोंड जातलें. तुवें उलयलें तें तांकां कांय आयकपा येना. काम केलें आपल्यान. सो जे कितें थोडे काम आशिल्ले पळय ते केले कंप्लीट. आतां जेवपाक आयले आनी जेवपाक तुमकां कळत आसतलें आमी खंय आयल्या ती. काणकोण आयले की ना आमचे ऑल टायम फेवरेट कोस्टला आयले. आनी आयज एक्चुली वेज न्ही सो व्हडलेशें बी कांय ना ताका लागून म्हटलें कोस्टलाकूच या. ऑर्डर केला पयलीं म्हळ्यार जेवण घेता. असली भूक लागल्या. भूक इन सेन्स भूक लागल्या पण तेज्याहून चड हुस्को आसा रे. 2 जाले आमी आजून जेवना तो हुस्को व्हडलो. सो ऑर्डर केला आयज वेज न्ही वेज फ्रायड रायस एक मंचुरियन ऑर्डर केला आणि माझी ऑल टायम लेमन सोडा आणि काय अशें ऑर्डर केलें ना. म्हटल्यार हेका लागून की भूक बी लागल्या आणि सेकंड थिंग म्हटल्यार वताक जाम बी जाल्या. कार घेवन आयली की ना होच प्रॉब्लम. एक कडेन तुका अशें करून पार्किंग मेळटा पळय तें पार्क करपाचें आनी आजूबाजूची जी 2-3 कामां आसा पळय ती करपा पडटा. बायक जाल्यार कितें तूं कंटिन्यू खंयी घेवन भोंवपाक मेळटा न्ही. सो तेका लागून वता आनी चड जाम जाला. म्हणजे सद्याक फ्रायड रायस आनी तेच ऑर्डर केला. मागीर जर जाय अशें दिसलें जाल्यार आनी कितें ऑर्डर करपाचें. नाजाल्यार मागीर बेश्टें पॅक करपा पडटा न्ही म्हणून.
सो आता आमी जेवण घेता एक जेवण येयलें की दाखयता तुमकां हांव पळयात पात्रांव जेवपा येता बी सुसेग ना दवर रे तो फोन आनी हे कोस्टल पॅलेट खूब दिसांनी आयलां हांव हांगासर जेवपाक न्ही हॉटेलांकच रेस्टॉरंटाकच खूब तेंपान येयलां सो वयर वचपाचें पयलीं चिंतलेलें मागीर नाका म्हटलें हांगा बसया म्हणून सो पळयता ऑर्डर केन्ना तरी खूब रश आसा लोक बाबडे वेटिंगा आसा आमकां येतना पयलीं जाणा रे आमी वयर वचूना ती बरी जाली वयर फूल आसा का वयल्यान सकयल येता आमकां हे टेबल बी मेळनाशिल्ले ती वयर गेलेली परत सकयल येयल्या आयज भायर पार्किंग बी पळोवना खूब आसा मंडे न्ही ताका लागून लोक चडशे प्रिफर करता उडपी ते वेटरा आसा धांवपळ चालू आसा वयर चडटा सकयल देंवता वयर चडटा सकयल देंवता सो आमची ऑर्डर येयली की दाखयता मागीर हे आमच्या आईचे लंच बॅकग्राउंडान तुमकां खूब आवाज येता आसतलो रेस्टॉरंटाक आमचे आवाज येतलो फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो आमी वेज फ्रायड रायस आनी मंचुरियन लागला जेवपाक ताका भूक लागली खंय सो आमी न्ही आतां जेवून घेता पयलीं म्हणल्यार कित्याक की आतां न्ही रोखडेच 10 मिनटां भितर आमकां जेवण हांगाच्यान भायर सरूं ताका एक काम आसा कोण वेट करता केली रे पळयता 263 हय 5 किल्ला आयज बागायतदार न्ही फूल खाली अशें आसा आमी ऑड टायमार येयल्या म्हणून मे बी आसतले 4:15 जाले तें नाका हे शुगर घेवया फ्रुट्स नाका सेपरेट बील करया काड तर बॅग हाडचें दुसरें हे हांगा सायडीन दवर ज्या दिसा आमी सोदता पळय न्हू त्या दिसा कांय मेळना आयज भाजी बी कितली आसा पळय $25 मेरी घेता कशी पडटा ते 10ची ना 10ची ना फूल अशी पॅकेट ना ₹14 सकाळच्यान न्ही आमी भोंवत सकाळच्यान म्हळ्यार चडय सकाळी वचनाशिल्ली आमी 11 सुमार गेल्ली दिसता न्ही रे 11 11:30 कितले तेन्ना लागलेली भोंवपाक भोंवत आसा तोंड बी पळय कितें जालें तें टायम कितलो जालो रे आतां ही घड्याळच आसली 4:49 म्हटल्यार 5:10 मिनटां आसा आनी अजून भोंवत आसा तर आतां जस्ट न्ही कारवारच्यान भायर सरल्या हांगा काणकोणच्यान भायर सरल्या कारवार वचपा खातीर इतली भोंवन भोंवन बेजार येयलो जीब बीन बेजारली सो काणकोणच्यान आमी भायर सरल्या आनी खंय पावले रे आमी आतां शेळी पावल्या तर कारवार वता कारवार म्हागेलें काम आसा म्हाका काम आसा काम इन सेन्स तुमकां तर खबरच आसा कांयच मेळना म्हाका जें कितें जाय पळय तें म्हाका काणकोण मेळना तर हांव म्हणपाक लागलो समता कारवार या आनी आयज घेवनूच या खंय सो शर्ट आनी तोंडेकूच दिसता आनी कितें जाता जाणा मेन म्हटल्यार कार घेवन गेले की ना होच प्रॉब्लम जाता की वताक हे जाता म्हळ्यार एक कडेन गाडी दवरली 2 शॉपां भोंवली थंय गाडी दवरली अशें पार्किंगा प्रॉब्लम जाता न्ही ताका लागून आतां आमी बागायतदारान गेल्ली बागायतदारान म्हाका ग्रॉसरी अशें नाका आशिल्लें बट जी वस्त जाय पळय न्हू तेजे रिलेटेड आनीक थोड्यो वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो म्हाका बागायतदारान पळोवपाक जाय आशिल्ल्यो सो थोड्यो 1-2 आयटम 1-2 आयटम मेळुना सो ते सगळे आतां हांव हांगा कारवार सोदपाक वता केन्नाच न्ही कितें जाय तें म्हाका काणकोण मेळना म्हाका मेळना काय काणकोण आसत ना म्हणून खबर ना म्हाका कितें म्हणून म्हागे आनी काणकोणचो कसलो शक्तीचो आंकडो म्हणून केन्ना कितें जाय तें म्हाका काणकोण मेळत ना इवन कपडे सुद्दां आसता भरपूर पूण म्हाका जाय तशें आनी ती क्वॉलिटी तें मटेरियल तसलें केन्ना मेळना सो आतां हांव सोदपाचें बी बंद केलां
तर आता आम्ही पहिली म्हणल्यार पेट्रोल पंपार वता, पेट्रोल फूल करता घालतात आणि मागीर कारवार वतली. सो हो जो पेट्रोल पंप आसा पळय न्हू तो आमचो सदांचोच आहे. एवरी टायम हो हांगा जेन्ना सान लग्न जाल्या पयलीं तेन्ना सान म्हाका हे पेट्रोल पंपा शिवाय आनी कांयच दाखयना, दुसरो खंयचोच दाखोवना पेट्रोल पंप. न्यू होर्डिंग बी लायले मरे. सो पेट्रोल हें करतात आनी मागीर कारवार वता. आनी जी कितें म्हाका वस्त जाय पळय न्हू ती खंयची ती तुमकां हांव दाखयतलें, बट आतां दाखोवपाना, आनी एक थोडे दिसांनी दाखयतलें. सो सिक्रेट तुमच्या खातीर, सरप्रायज तुमच्या खातीर. मागीर दाखयता. आतां दाखयलें न्ही की तुमच्या खातीर एक न्ही सरप्रायज आसा. तो सरप्रायज मागीर पिड्यार जातलो न्ही, ताका लागून आतां दाखयना. त्या सरप्रायजा रिलेटेडच आसा, मागीर दाखयता कितें तें तुमकां. सो चला तर कारवार सो कारवार मार्केटान या पयलीं, आनी मागीर जे म्हाका कितें घेवपाक जाय पळय तें घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तुमकां दाखोवचें ना हांव पयलीं. दाखोवया रे? नाका नाका पयल्या पयलीं नाका. हांव बरो ग्लो जाता मरे तूं आत्तां काळ दिसतना रे. सो चलात मेळटा मागीर कारवार पावले. आशिल्लो तोच ब्रिज हें करपाक घातलो काय म्हणून हेंच्यांनी रिपेरिंगाक. सो ब्रिजाचें काम जे आसा पळय न्हू तें चालू जालां. वयल्यान बेतूच सो घातलो मरे, म्हणल्यार तांकां वर्क करपाक काम करपाक मातशें बऱ्या पडपा लागून दिसता. त्या सायडीच्यान कितें काम चालू केलां. कोणान म्हाका त्या दिसा कारवार ब्रिजाचो अपडेट विचारताले, तर अपडेट असो कोण रे कोणी कमेंट केल्लो न्ही, तुवें वाचलेलो तो. सो कमेंट केल्लो कारवार ब्रिजाचो अपडेट. तर पळय ब्रिजाचो अपडेट एक सायडीच्यान काम चालू आसा, एक सायडीच्यान तशेंच आसा. सो तेंच्यांनी न्ही ते पयलीं हें बीन केलें न्ही रे, ते पायप्स आनी केबल्स कितें कितें आशिल्लें तें काडलें न्ही ते ट्रान्सफर केलें दिसता ह्या पण ते थंयचे काडले तेंच्यांनी पयलीं आनी मागीर आतां काम चालू केलां. सो सनसेट टायम जावपा येयलो, 5:15 जाली. आतां दिसान बेगीन जातली सनसेट. हांव न्ही आतां ऑलमोस्ट 15 मिनटां सुमार जाली चलत भोंवता एकलेंच. हो गाडी घेवन आसा. मेन म्हळ्यार पार्किंग ना कारवार, आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार जी वस्त म्हाका जाय पळय ही हांगासर मेळत ना. कितले वॉक करून करून हांव हांगा पावलें. आतां एका कॉल करून आपयला हांवें यो म्हणून. पळयता हो येता गाडी काडून. पार्किंग मेळना म्हणून रोडा सायडीन गाडी लावन बसलेलो आनी हांव सगळ्या सायडीच्यान चलत भोंवलें. जी वस्त म्हाका जाय ती कशीच मेळना. फायनली आफ्टर अ लॉंग टायम म्हणटा ते भशेन आमी घरा पावली. हांव पळयात फातरां बसला. आनी जेन्ना पळय आमी घरा आसना पळय न्हू तेच दिसा पार्सल जें आसा पळय न्हू तें आमचें येता. ज्या दिसा आमी आसना त्या दिसा येताच. इतले दीस जाले आमी घरा कडेनच आशिल्लीं. म्हळ्यार पार्सल बी कांय येवनाशिल्लें आनी आयजूच येयलें. हांव रे हांव जावं तूं कोण ना कोण आमी आशिल्लींच घरा कडेन. त्या दिसा पार्सल बी कांय ना. आनी जेन्ना जेन्ना आमी वता पळय तेन्ना एक्चुली आयज पार्सल रिसीव जावपाचें नाशिल्लें, 2 दिसां नंतर आशिल्लें. आयज जालें. नाजाल्यार अशें आसता की आमी न्ही घरा कडेन आसता त्या दिसा टायम आसता त्या दिसा येवपाचो, पण त्या दिसा येना, 1-2 दीस लेट बीन जाता. असलें बी नाटक जाता चडशें अशेंच. मागीर ते नेबरागे दवरूया. आतां हो जो आसा पळय न्हू कोण तो डिलिव्हरी बॉय तो आतां वळखीचो म्हणून ओके, तो आमी ना जाल्यार डायरेक्टली कॉल करता नेबरागे दवरता म्हणून बऱ्या पडटा. सो मागीर तो दवरून वयता म्हणून बऱ्या पडटा. सो तो तसो दवरून गेलो, ताणें कॉल केलो मागीर दवरला म्हणून. ते आतां ते नेबरान हाडून दिला आमी येतकीर. सो 7:45 सुमार जाली आनी आमी उदोळा येयल्लीं. 7:05 7:10 समथींग पावली न्ही आमी. हय येवन हाणें वात लायली, सगळें केलें देवाचें. म्हळ्यार देवाचें हें करपाचो चड हुस्को आशिल्लो, वात बी लावपाचो टायम जाल्लो न्ही म्हणून. आनी मेन म्हटल्यार जे गोश्टी खातीर हांव कारवार चलत भोंवल्लें पळय न्हू
ते काम माझे झाले फायनली. जे कडेन चिंतून गेले पळय म्हळ्यार जे कडेन करपाचें आसलें, जे कडेन होप आशिल्लो म्हाका मेळटलें म्हणून थंय मेळूना. मागीर हो पार्किंगाक थंय गाडी लायिल्ली वाटेर, थंय रावलो गाडयेक आनी हांव चलत कितली पयस येयलें हांव न्ही चलत ते येयल्लें म्हाका जाय तसलें सोदपाक. मागीर हेणें कॉल केलो आसूं यो तूं म्हणून. मागीर हेका म्हणलें एक लास्ट शॉपार या आनी थंय लास्ट शॉपार म्हणलेलें पळय थंय मेळ्ळें बीन. सो तें हाडलां कितें पळय न्हू तें तुमकां मागीर दाखयता हांव. आतां सांगा बिना दाखय बिना कित्याक की तुमच्या खातीर सरप्रायज आसा. सो मागीर आनी एक 2-3 दिसान मागीर कळटलें तुमकां कितें तुमच्या खातीर सरप्रायज आसा. तुमच्या खातीर एक बरो मोठो सरप्रायज प्लॅन केला हांवें, सांगता मागीर कितें तें. सो आतां रांदपाक जाय. दनपारां काय रांदूना न्ही, घरा कडेन रांदपाक जाय. कितें करपा रे जेवपाक? कसलो डिमांड पळोवया पात्रांवाचो. पोळे चटणी. तो ब्रेकफास्ट जालो. तेच जाता. डिनरा बी तेच जाय. लोक ब्रेकफास्टा खात ते. असू दी न्ही, आमी डिनरा खाता न्ही, खावया. खावया. सो पोळे जाय खंय तेका आनीक चटणी जाय खंय, रेड चटणी. ती लास्ट टायम तुमच्या वांगडा रेसिपी जी शेअर केल्ली पळय हांवें, ती रेड चटणी जाय खंय. सो ती रेसिपी न्ही, सो ती चटणी करता आनी पोळे करता. पोळ्याची रेसिपी तुमच्या वांगडा हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या. न्ही देवपा लागले एका हेजी रायस फ्लॉर जो आसता पळय तांदळाचें पीठ तेजे पोळे. सो ते पोळे करतले, चटणी करता. 8 जावपाक येयली. सो आनी थोड्या टायमान मागीर करपाक हें करता. पयलीं चटणी करून घेता मागीर पोळे करता. आनी चटणीक न्हू आमी मोस्टली चड अशें न्ही फोडणी दिनात. चड अशें न्ही दियत ना. आमकां फोडणी दिल्ली चटणी आवडना. लोक तडका दिता न्ही, सासवां कढीपत्ता बी घालून. आमी तसली करना, आमकां आवडत ना रे. प्लेन चटणी आवडटा आमकां. सो पळयता ग्रीन चटणी ना रेड चटणी, तो रेड चटणी जाय खंय. करता बिरता तें आनीक मागीर जेवता बिवपा. आनी कितें काम आसा आमकां? कांय ना न्ही. मागीर जेवप म्हळ्यार तें खावपाचें जेवणच न्ही तें कायंड ऑफ. आनी आतां कांय काम ना. आतां टायर्ड जालां. आतां म्हाका बेजार येता. टायर्ड इन सेन्स बेजार येता कितें करपाक. सो कांय करचें ना हांव आतां. रांदपाचें, जेवपाचें आनी आयदनां बिदन धुवपाक न्हिदपाचें. ओके, बाय बाय निरा. म्हाका रेसिपी हें करपा जाय, रांदपा जाय. बाय बाय खंय. सो टेस्ट सांग रे, अळणी बी आसा जाल्यार मोट्यान सांग आं. मस्त. हांवें ना चटणी सामकी बेस्ट जाला. ना तिखट अशी चड ती, ना चड अशें गोड, बरी जाला. सारकें जाल्या. चल तूं खा, हांव बाकीचे पोळे आसा ते करून घेता. तूं गरम गरम हाडून दिता. तूं गरम गरम खावन घे. चटणी जाय जाल्यार आनी आसा. ओके चलो. तर हो खावन घेता म्हटल्यार न्ही हांव म्हाजें भितरलें काम करून घेता. म्हटल्यार पोळे बिळेचें करपाचें आहा तें करता. हांव खावन घेता. आयदनां बिदनां सगळीं धुवन सगळें काम करून घेता. आयज खूब जाम जालां. तोंडाक पयल्यार तुमकां कळटा आसतलें तोंड कितलें टायर्ड जालां तें. सो आनी तेच्याच वांगडा व्हिडियोय बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. जर तर चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. चलत मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. तो बिजी आता.